भारत सरकाराच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या हाताखाल आसची साहित्य अकादमी भारतीय साहित्याक भारतांत तशें विदेशांत प्रोत्साहन दिवचे खातीर 1950 वर्सा स्थापन जाल्ली. पंडीत जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमीचो पयलेंचो अध्यक्ष आसुल्लो. तो भारताचो प्रधानी आसुल्लो म्हणल्या कारणा खातीर न्हय, बदला एकलो नामनेचो ख्यातेचो लेखक आसुल्लो. भारताच्या संविधानाच्या 8वे वळेरींत 22 भासांचो आस्पाव आसा. तातूंत कोंकणी एक आसा. साहित्य अकादमीन भारताच्या 26 भासांक मान्यताय दिल्या. म्हणजे राजस्थानी आनी इंग्लीश अशें 62 भासांकी मान्यताय दिल्या. 1955 वर्सा साहित्य अकादमीन कोंकणी एक स्वतंत्र भास आनी साहित्यीक भास म्हणून मान्यताय दिल्ली. आनी 1992 वर्सा संविधानाच्या 8वे वळेरींत ती भरती जाल्ली. साहित्य अकादमी दर एका एकूण 20 वरांक एक पुस्तक प्रगट करता आनी दर एका 17 वरांक एक तरी साहित्यीक कार्यक्रम भारताच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी गांवांनी मांडून हाडटा. ह्या कार्यक्रमा पैकी सेमिनार आसात, विचार गोश्टी आसात, वर्कशॉप्स आसात, साहित्य मंच कार्यावळी आसात, पीपल अँड बुक्स, ग्रामलोका, थ्रू माय विंडो, कवी संधी, कथा संधी, लेखक तुमचे भेटेक, नारी चेतना, अस्मिता अशी तरावळ कार्यावळी साहित्य अकादमी घडोवन हाडटा. आदल्या 2 आर्थीक वर्सांत साहित्य अकादमिकाला कोंकणीच्यो 50 कार्यावळी 4 राज्यांनी जाल्यात. हालींच बिहारच्या पाटणांत जाल्ल्या संवसारीक साहित्योत्सवा संदर्भार तशेंच दिल्लींत जाल्ल्या साहित्यीक फेस्तां वेळार कोंकणीच्या 20 लागीं लेखकांनी कवींनी वांटो घेतला. आदल्या 2 वर्सांनी 4 युवा बरोवप्यांक वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दिवची संदी मेळ्ळ्या. जायतीं पुस्तकां कोंकणींतावन हेर भासांक आनी हेर भासांतावन कोंकणीक प्रगट जाल्लीं आसात. आमच्याच प्रयत्नान बिहारी भाशेच्यो लोकवेदांतल्यो काणयो हांगाच्या डॉक्टर सिल्विया रेगोन इंग्लिशाक भाशांतर करून साहित्य अकादमीन प्रगट केल्ल्यो आसात. लुईस मास्करेंज, एटी लोबो, स्वामी सुप्रिया, विल्फेर बिंबस आनी जायत्या हेर लेखकांचे मोनोग्राफ्स ह्या वर्सा इंग्लिशींत प्रगट जावच्यो आसात. कवी संधी कार्यावळींत नामनेचो कवी या कवयत्री आपल्यो कांय कविता सादर करता. आपल्या कविता पैना विशीं उलयता. आयचे कवी संदींत कवी म्हणून आमकां लाभल्यात साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते परेश नरेंद्र कामत. परेश नरेंद्र कामत हांचो जल्म 1968 वर्सा पणजे शारांत जालो. तो कोंकणींतले नामनेचे कवी, चित्रकार आनी अनुवादक आसात. वेवसायान ते फार्मासिस्ट आसात. अळंग, गर्भखोल, शुभंकर, चित्रलिपी आनी रंगबोली अशे तांचे 5 कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. कृष्ण सया हो तांचो नवो कविता संग्रह उजवाडाक येवपाचे वाटेर आसा. तांच्या चित्रलिपी ह्या कविता संग्रहाक 2018 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. रवींद्रनाथ टागोर विश्वविद्यालय भोपाळ हांणी विश्वरंग मानद अलंकरण सम्मान 2025 दिवन तांचो भोवमान केला. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाचो युवा सृजन पुरस्कार, गोवा कला अकादमीचो कला अकादमी साहित्य पुरस्कार, द गोवा हिंदू असोसिएशन मुंबयचो कविवर्य पद्मश्री बाकीबाब बोरकर स्मृती साहित्य पुरस्कार, जनगंग साहित्य पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमी सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार, मणिपाल फाउंडेशन असो डॉक्टर TMA पै उत्कृष्ट कोंकणी पुस्तक पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळ साहित्य पुरस्कार अशे साबार पुरस्कारांनी ते भोवमानीत जाल्यात. कवी परेश कामत हांच्यो कविता हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लीश, उडिया, कन्नड, पंजाबी, आसामी, बांगला आनी काश्मीरी ह्या भासांनी अणकारीत जाल्यात. मेघालय, बँगलोर, केरळ, नागालँड, कोणार्क, नवी दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, कोक्राझार, भोपाळ हांगा आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय कवी संमेलनांनी तांणी वांटो घेतला. हिंदी कवी राजेश जोशी हांच्या 2 पंक्तियों के बीच ह्या कविता अकादमी पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रहाचो तांणी साहित्य अकादमी खातीर कोंकणीत अणकार केला. साहित्य अकादमीच्या इंडियन लिटरेचर समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका ह्या नेमाळ्यांनी तांच्यो कविता उजवाडाक आयल्यात. आकाशवाणीच्या राष्ट्रीय सर्व भाशा कवी संमेलनात तांच्या तुडुंब हे कवितेचो आस्पाव जाला आनी तिचो अणकार सगळ्या भारतीय भासांनी जाला.
तांच्या चित्रलिपी ह्या कविता संग्रह हिंदी आणि मराठी अणकार साहित्य अकादमीन पुस्तका रूपान उजवाडाक हाडला. तांच्या वेचीक कवितांचो BA आणि MAच्या अभ्यासक्रमांत आस्पाव आसा. परेश नरेंद्र कामत हांकां एक कवी संधी कार्यावळीक हांव येवकार मागतां. आंतरराष्ट्रीय नामनेचो चित्रकार पाब्लो पिकासो हाजो एक विचार हांव सगळ्यांत पयलीं तुमच्या मुखार दवरतां. जाणें म्हज्या जिणेचेर खूब खोलायेन प्रभाव घाला. तो विचार असो आसा: देर आर पेंटर्स who transform the sun into yellow spot. But there are others who, thanks to their art and intelligence, transform a yellow spot into sun. हांव स्वताक सर्जनशील लेखक मानता आनी साहित्य निर्मितीच्या संबंदांतले कांय गुंतागुंतीचे प्रश्न म्हज्या मुखार उप्रासतात. तातूंतलो एक प्रश्न हांव कित्याक बरयतां, आनी ह्याच प्रश्नाक जोडून आनीक एक प्रश्न येता, तो म्हणल्यार हांव कविताच कित्याक बरयतां. हांव म्हाका अभिव्यक्त करपा खातीर बरयतां अशी ह्या प्रश्नाची जाप दिवपाक येता. हें बरोवप म्हणल्यार म्हजी सेल्फ डिस्कवरी आसा अशें म्हाका दिसता. हो आत्मसोद सबंद जीणभर अखंड चलत आसता. म्हज्या मुळांतूच आशिल्ल्या गंभीर आनी संवेदनशील स्वभावाक लागून म्हजे कडल्यान गंभीर स्वभावाचें गंभीर तरेचें लेखन घडटा. जेनेटीक इनहेरिटन्स वा इवॉल्विंग म्युटेशनचो भाग हातूंत आसूं येता. कविता हें म्हजे अभिव्यक्तीचें स्वाभावीक माध्यम अशें म्हाका दिसता. खंयचोय कवी आपलो अणभव कवितेंतल्यान मांडपा खातीर उतरांचो आदार घेता, पूण तो ते कवितेंतल्या उतरांतल्यान उतरां पलतडचें सुचयत आसता. खंयच्याय कवितेंत उतरां येतात ती कवितेचो आशय समृद्ध आनी संपन्न करपाक. ते नदरेनूच कवी कवितेंत उतरांची मांडावळ करीत आसता. खासा कवीक लेगीत एकदां आपल्या कवितेंतलें एक उतर हालोवंक मेळना इतलो टोटॅलिटीन कवीन कवितेंतल्या उतरांचो विचार केल्लो आसता. ते खातीर कविता ही रिसेप्टीव मुडांतूच वाचपाक जाय, तेन्नाच ती बरे तरेन समजता. दर एका कवीची कविता ताच्या पिंडा प्रमाण, मानसिकताये प्रमाण, ताज्या व्यक्तिमत्वा प्रमाण वेगवेगळी आसता. कारण पिंड, व्यक्तिमत्व, मानसिकता, चिंतनशीलता ह्या गजालींचेर दर एका लेखकाची लेखन प्रक्रिया, क्रिएटीव प्रोसेस आदारून आसता. प्रत्येक कवीच्यो जीण जगपाच्यो तरा वेगवेगळ्यो आसूं येतात. देखून तांच्या कवितेच्योय वाटो वेगवेगळ्यो आसतात. प्रत्येकान आपल्या कवितेची वेगळी वाट सोदून काडपाक जाय. म्हजो पिंड आत्मनिश्ठ कवीचो आशिल्ल्यान हांव म्हज्या अणभवां कडेन प्रामाणीक रावन म्हज्यो शब्द संवेदना कवितेंतल्यान मांडटा. कवी आपल्या कवितेंतल्यान आपली जीणच चितारीत आसता. ताज्या जिविताचें पडबिंब कलात्मक रूप घेवन ताजे कवितेंत येता. म्हज्या जिणेंतल्या अणभवांचो सर्जन सोद हांव कवितेंत घेत आसतां. ते अणभव कलात्मक पावंड्या खातीर व्हरपा खातीर म्हजी सगळी तळमळ आसता. उतरांतल्यान म्हज्या अणभवाच्यो कक्षा कितल्यो पयस मेरेन, कितल्यो रुंद जावपाक शकतात हाचो हांव एकसारको सोद घेतां. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हाका जी अस्वस्थताय येता तातूंतल्यान मनांत शब्द संवेदना जाग्यो जातात. ह्यो शब्द संवेदना मांडपाच्या इंटेन्सिटींतल्यान कवितेच्या आशयाक अर्थाची वेगवेगळी परिमाणां प्राप्त जातात. जाणीव आनी नेणिवेच्या पातळेवयल्या संवेदनांतल्यान संमिश्र अशी अनुभूती आकाराक येता. जागृत आनी सुप्त मनांतल्यो संवेदना निर्मितीच्या तरल खिणाक उतरांतल्यान व्यक्त जावपाक लागतात.
कवी शंकर रामाणी आपल्या कविता येता म्हणटालो. कवी पांडुरंग भांगी हांचें तेंच मत. कविता ही येता ही गजाल सत. कवितेच्या आंतरीक ध्यासाच्या अस्वस्थतायेंतल्यान म्हाका कविता स्फुरता. अस्वस्थताय ही दर एका सर्जनशील लेखकाक अत्यंत गरजेची आसता. हे अस्वस्थतायेचें ट्रान्सफॉर्मेशन सर्जनशील साहित्य निर्मितीत जावचें म्हणून लेखकाक साहित्य साधना गरजेची आसता. वाचनान अणभव गिरेस्त जातात. वाचन, मनन, चिंतन ही त्रिसूत्री तुमच्या अणभवाक नवे आयाम दितात, नवीं परिमाणां दितात. चिंतनान जिणेंतले अणभव अनुभुतीच्या पांवड्यार पावून ओले जातात. ही अनुभुतीची ओलसाणच कवितेक रसरसून फुलपाची उर्जा दिता. कविता तरल, उत्कट जावपाक ही अनुभुतीच कारण थारता. म्हजी कविता सतत विकसीत उरूंक जाय ही म्हजी आंतरीक तळमळ आसता. हेच तळमळींतल्यान हांव वेगवेगळ्या भारतीय भाशांतल्या कवितांचें वाचन करतां. इंग्लीश, हिंदी, मराठी भाशेंत अणकारीत जावन आयिल्ल्यो संवसारीक कविता हांव उमळशिकेन वाचतां. कवितांच्या वाचनांतल्यान कविते कडेन पळोवपाची वेगळी नजर मेळटा. कवितांचो फॉर्म, आशय, अभिव्यक्तीच्यो संभावना लक्षांत येतात. म्हजें गांवघर मडकय. जुवारी न्हंयच्या कांठार बशिल्लो हो सुंदर सोबीत गांव. चारी वाटांनी सैमान नटिल्लो. म्हजें भुरगेपण मडकयच्या सोबीत सैमाच्या सांगातान गेलें. गांवांतलीं रानां, भाटां, शेतां पांयांनी माडयलीं. थंयच्या सैमाचो उत्सव परबांचो, शिगमो, जात्रेचो आनी चित्रमय वातावरणाचो म्हजेर खोल प्रभाव पडलो. मडकयची गांवगिरी जीण हांवें बारकायेन अणभवली. मागीर प्राथमीक शिक्षणाच्या निमतान हांव म्हज्या आजोळा पणजे उरलो. थंयच्या शारी वातावरणांत वाडलो. म्हजे जिणेंतलो हो भुरगेपणांतलो बरोच काळ पणजे गेलो. एके वटेन मडकयच्या घरची ओड, तर दुसरे वटेन आजोळा, म्हजे आज्जेची अपुरबाय, असो दोशी वटेनचो ताण घेवन म्हजें भुरगेपण चल्लें. पूण भुरगेपणांतलो हो काळ हांवें मनापासून भोगलो. ती भुरगेपणांतली आडसराची कातलेवरी गोडसाण भोगतना हांव आयज लेगीत नॉस्टॅल्जीक जाता. मागीर शिक्षणाच्या निमतान पणजी, मडकय, पणजी असो प्रवास बरीच वर्सां चालू उरलो. मडकयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतली आनी पणजेच्या शारी वातावरणाची इम्प्रेशन्स म्हज्या कवितेचेर खंय खंय पडिल्लीं दिसतात. हांवें पयली कविता बरयली 1988 वर्सा. तेन्ना म्हजी पिराय आशिल्ली 20 वर्सांची. पूण म्हजें पयलें पॅशन आशिल्लें चित्रकला. चित्रकलेचो नाद म्हाका भुरगेपणा पासून आसा. पिरायेच्या 10 वर्सां पासून म्हाका चित्रकलेचें पिशें लागलें आनी तें अजुनूय तिगून आसा. मदीं मदीं वेळ मेळटा तेन्ना हांव चित्रां काडटां. कवितेची म्हजी डायरी आसा, तसोच चित्रां खातीर स्कॅचबुकूय आसा. म्हजी कविता आनी चित्रकला हातांत हात घालून चलता. दोनूय कला एकामेकाक पुरक. म्हजी चित्रकला विरगळून चित्रमय रूप घेवन म्हजे कवितेंत आयली अशें म्हाका दिसता. कविता हें एक व्रत, एक साधना, कवीन आयुश्यभर करपाची गजाल. आपल्या वृत्तीचो व्रतस्थपणा जपले बगर बरी कविता बरोवन जावप कठीण. ही गजाल कवी शंकर रामाणी हांणी म्हज्या मनाचेर बिंबयत जावन म्हजो कविते कडेन पळोवपाचो दिश्टिकोन बदल्लो. तो दिसान दीस गंभीर आनी चिंतनशील जायत गेलो. कवी रामाणींचो आनी म्हजो पत्रसंवाद सुमार 12 वर्सां ते ह्या संवसारांत आस मेरेन चल्लो. तांणी म्हाका साहित्याच्या संबंदान, कवितेच्या संबंदान मोलाचें मार्गदर्शन केलां. म्हज्यो कविता वाचून त्या कवितांचेर आपलें बरें वायट मत कळयलां. तो सगळो पत्रसंग्रह हांवें सांबाळून दवरला. तांची कविते विशीं मतां वायलंट आसतालीं.
बरी कविता बरयले उपरांत आकांताची तोखणाय म्हज्या वाट्याक आयल्या, ताजे परस वायट कविता बरयले उपरांत वा एखाद्री कविता तांकां आशयान उखलापी दिसल्यार तांणी टिका करपाक फाटीं फुडें पळोवंक ना. तांची कवितेची जाण आकांताची, तेच खातीर आमचो पत्रसंवाद तिगलो. तो दिसान दीस वाडलो. तांणी म्हाका केल्ल्या मार्गदर्शनाक लागून म्हजी कविते कडेन पळोवपाची नजर पांचवीचार जाली. नजर पांचवीचार जावप हें खास तांचेंच उतर. रामायणाच्या सहवासांत म्हजी कवितेची समज वाडली अशें म्हाका खरायेन दिसता. आज लेगीत हांव जेन्ना नवी कविता बरयतां तेन्ना म्हाका तांचो खूब उगडास येता. ते ह्या संवसारांत ना ही जाणीव म्हाका अस्वस्थ करता. संत कवी तुकारामाच्या अभंगांनी म्हाका प्रभावीत केला. तुकारामाची सबंद जीण, तांच्या जिवितांतलो संघर्श, तांच्यो अभंग रचना हातल्यान म्हाका इन्स्पिरेशन मेळ्ळां. मराठी कवी पु. शी. रेगेच्यो कविता म्हाका आवडटात. तांणी आपली स्वताची अशी शैली विकसीत केल्या. कवितेंतल्या दर एका उतराचो तांणी आशयाच्या नदरेंतल्यान, कवितेच्या गरजेंतल्यान बारकायेन विचार केल्लो दिसता. तांच्या कवितेंत दर एका उतराची सुवात, ओळींचो क्रम म्हाका लयीच्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्व आसता. एके तरेचें प्रिसिजन तांच्या कवितेक आसा. थोड्याच उतरांनी मोठो आशय सांगपाची तांक तांच्या कवितेंत आसा. पॉल क्ली, एडवर्ड वेसन, जॉन सिंगर सार्जंट, गायतोंडे, M.F. हुसेन, प्रल्हाद अनंत धोंड हांची चित्रां म्हाका आवडटात. हुसेनाच्या घोड्यांच्या चित्रांनी म्हाका पिशें लायलां. तांची घोड्यांची चित्रां पळोवन सामको भारावन वचून हांवें घोडे मकबूल फिदा हुसेन ह्या नांवाची एक कविता लेगीत बरयल्या. आशा भोसले, किशोर कुमार हांची पोरणी हिंदी फिल्मी गितां, गुलाम अलीचें गझल गायन, पंडीत जितेंद्र अभिषेकीचें शास्त्रीय आनी उपशास्त्रीय गायन आनी संगीत, पंडीत हृदयनाथ मंगेशकर हांची भावगितां आनी संगीत म्हाका भावता. साहित्य, चित्रकला आनी संगीत ह्या कलांचे संमिश्र अशें खंय ना खंय तरी कळटा नकळटा म्हजेर संस्कार जाले आसूं येता. खंयच्याय कवीक आपल्या आदल्या पिळगेंतल्या कवींनी कितें बरयलां, एकूण आपल्या भाशेंतली कविता कितली समृद्ध आनी संपन्न आसा, ती खंयच्या वाटांनी आनी दिशांनी फुलारल्या हाची जाणविकाय आसूंक जाय. ही जाणविकाय एकदां जाली म्हणटकीच आपल्या अभिव्यक्तीच्या वेगळेपणाचो तो गंभीरपणान सोद घेतलो. ह्या सोदांतल्यानूच कवीक आपल्या कविते खातीर जाय आशिल्ली सर्जनशील अभिव्यक्तीची नाट सापडूंक शकता. कविता जशी येता तशी ती हांव बरोवन काडटां. मागीर ती परती परती वाचतां. कविता वाचतना म्हज्यांतलो समिक्षक तटस्थपणान ते कविते कडेन पळयता. मागीर कवितेच्या गरजेंतल्यान जाय थंय उतरांचे बदल जातात. केन्ना केन्ना ओळींचे क्रम बदलतात. कविता अर्थ आशयाच्या नदरेन परिपूर्ण जावची हो मूळ हावेस ताच्या फाटल्यान आसता. ही प्रक्रिया म्हजें समाधान जायसर चलता. मागीर कांय काळ हांव ती कविता डायरेंत तशीच दवरतां. कांय काळान ती परती काडून वाचतां. आनी जर ती आशय संपन्न उतरल्या अशें दिसलें जाल्यार ती जागा सारक्या लिटररी स्टँडर्ड आशिल्ल्या नेमाळ्याक धाडून दिता. अश्यो हांवें बरयल्ल्यो कितल्योश्योच कविता अजुनूय म्हज्या डायरेंतूच आसात, ज्यो म्हाका केन्ना छापच्यो कश्यो दिसूंक ना. भारंभार कविता बरोवन संग्रहाचेर संग्रह उजवाडावचे परस आपल्या अणभवां कडेन प्रामाणीक रावन त्यो शब्द संवेदना कवितेंतल्यान मांडप ही गजाल एक कवी म्हणून म्हाका चड म्हत्वाची दिसता. कला, साहित्य ह्यो मुळांतूच वादग्रस्त संकल्पना आसात. ह्या संकल्पना कडल्यान सामान्य मनीस दिसान दीस पयस वता अशें चित्र दिसता. आयच्या यंत्रयुगांत सामान्य मनशाची जिणूय यंत्रा सारकीच जाल्या. तो यंत्रा सारकोच रोबोटीक जाला. संवेदना मुणावत चल्ल्यात. मन निबर जालां. कलेच्या मोगान पिसो जाल्लो एकाद्रो रसीक चुकून सांपडटा.
अशें जरी असलें तरी कला साहित्य ह्या संकल्पनांचे मनीस संस्कृताये कडेन दाट नातें आसा. शेकी खंयचीय कला जावं ती आमची संस्कृताय गिरेस्त करीत रावता. अणभव, अभिव्यक्ती, परंपरा, नवता, भास, संस्कृताय हांचो अभ्यास करून आमचे जिणेच्या संदर्भात ह्या संकल्पनांची आमी सांगड घालपाक जाय. कवीक गर्देंतल्यान एकांतांत वचपाक येवंक जाय. जर तो गर्देंतूच उरलो जाल्यार निमाणे मेरेन गर्देचोच एक भाग जावन उरतलो आनी आपलें वेगळेपण केन्नाच वळखूंक पावचो ना. एक कविता ही एकांताचे बोल आसता आनी कवीच्या एकटेपणांत तिचोच ताका खरो सांगात आसता. आर्थर शॉपेनहार म्हणटा तें खरेंच, टू बी अलोन इज अ फेट ऑफ ऑल ग्रेट मायंड्स. देव बरें करूं. तरंगतना होडयो तरंगत आसात दर्यांत आनी हो काळ व्हांवत आसा उदक जावन. हांव तरंगत आसा तुजे वेंगेत, हांव तरंगत आसा तुजे वेंगेत, दर्याच्या वेंगेत होडयेवरी ताजी मात लेगीत लागना सुलूस. तरंगतना ताजी मात लेगीत लागना सुलूस. तरंगतना. खडपां मनांत खूब खोल मेरेन आसात खडपां. एकांतांत हांव थंय वचून बसतां आनी हांवूय जाता एक खडप, किण्णतायेंत गडप. एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच, काळें किट्ट. एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच, काळें किट्ट. त्या खडपा पोंदच्यान येता आयकूंक हैनैशी केन्ना केन्ना धव्या फुल्ल उदकाची गाज. धव्या फुल्ल उदकाची गाज. जलतरंग. पाणयाचो आवाज आयकूंक येतकीच आपसूक मनांत जागी जाता बांय. वाजूंक लागता जलतरंग रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांत. फुट्टात झरे शिरे शिरेंत सळसळत खोल खोल काळखांत. खूब वर्सांच्या गुप्प काळखांतल्यान भायर येतकीच लख्ख उजळटा दोळ्या मुखार उगडासाचें उदक. त्या उदकांत बुडटा हांव गळ्या मेरेन तुडुंब आनी पाणयाची तान लागतकीच येता आयकूंक खोल मेरेन उदकाचें आवर्तन. जंय हांव उबो आसा आतां थंय उदकाचो जलतरंग वाजयत केन्ना काळा सावन जागी आशिल्ली एक बांय. केन्ना काळा सावन जागी आशिल्ली एक बांय. सोपणां. तूं सोपणां देंवतना हांव सोपणां चडटालों. तूं सोपणां देंवतना हांव सोपणां चडटालों. मदींच मदल्या सोपणार आमी दोगांय थारलीं. मदींच मदल्या सोपणार आमी दोगांय थारलीं. एकामेकांक पळयत हांसलीं. मागीर तूं देंवत रावलें सोपणां. थंय सोपणांच नासलीं. हांव चडत रावलो सोपणां. थंय सोपणांच नासलीं. थंय सोपणांच नासलीं. तुजे खांदयेर. हांव एक सान शेवणें जावन बसतलो येवन तुजे खांदयेर, खांदयेक म्हजी सुलूस लायनासतना. हांव एक सान शेवणें जावन बसतलो येवन तुजे खांदयेर, खांदयेक म्हजी सुलूस लायनासतना. हांव चिवचिवचो ना, हांव खांदयेक भुलचो ना, हांव खांदयेर घोंटेर लेगीत बांदचो ना. तुका कळचें लेगीत ना केन्ना. तुका कळचें लेगीत ना केन्ना हांव जेन्ना वतलो उडून तुजी खांदी सोडून. मूय. गर्भकुडींत वचून बसल्या मूय
आनी सगळे दोमळे एक जावन करूंक लागल्या घंटानाद. गर्भकुडींत वचून बसल्या मूय आनी सगळे दोमळे एक जावन करूंक लागल्यात घंटानाद. गर्भकुडींत वचून बसल्या मूय आनी मुयेची सपनां जावंक लागल्या भुंयेचीं. रोहिणी वयले सातेर मायेची, रोहिणी वयले सातेर मायेची. वाच वाच म्हजे दोळे तुज्या दोळ्यांनी. फिरय ओंठा वयल्यान ओंठ गोड गुलाबी. म्हज्या श्वासांत घुमयत राव तुजो श्वास वाटोळी सारको निमाण्या श्वासा मेरेन. वाच म्हजी काया महामाया जावन वाच. वाच म्हजें रुवान रूं रंध्रान तंद्र येवन. पळय चंद्र आनी मनय पुनव आंगभर चैत्रांतली. वाच हें सगळें वाचून उरल्यार. वाच वाच रक्ता भशेन गोठयल्लें तांबडें तांबडें रूप म्हजें काळ्या काळ्या दोळ्यांनी तुज्या. वाच शुभ्रावस्था मनाची म्हज्या, शुभ्रावस्था मनाची म्हज्या. सोरोप सळसळटा वोत तणांत सोरपा सारकें. सळसळटा तण वोतांत सोरपा सारकें. सळसळटा सोरोप तणांत वोता सारको हळडुवो. अद्भुत हें हळडुवें चार, अद्भुत हें हळडुवें चार तणांतलें भर वोतांत सळसळत रावता मजांत. सोरपावरी फोंडो उबारून, सोरपावरी फोंडो उबारून. पयस तूं हांगा ना हें खरेंच दिसना. ना म्हळ्यार तशें मळब आसा आदले वरी. आसात झाडां आसूंक जाय तशीं. भिरभीर आसा तुज्या दोळ्यांची पानां पानार. तुज्या यादीचे खांदयेर आसा म्हजें काळीज झिरकल्लें अजुनूय. आनी त्या काळजांतल्यान उडटात शेवणीं मळबांत पयस पयस. हें खरेंच दिसना. खऱ्यांनीच तूं हांगा नासतना कांयच खरें दिसना. तूं हांगा नासतना कांयच खरें दिसना. आनी कांय नव्यो कविता वाचता नव्या संग्रहांतल्यो आनी सोंपयता. वजें मुळां रोमून रावलां हांव पाशाणाक भेदूंक. मुळां रोमून रावलां हांव पाशाणाक भेदूंक. काळजांत सपनां देंवता घेवन जिणेचीं एक एक सोपणां. वांट्याक पडलो जितलो हांव वांटून घालता तितलो. वांट्याक पडलो जितलो हांव वांटून घालता तितलो. सगळें मोनेपण एकठांय हाडून बोलयेंत दवरता ओतून. सांगूं नाका खर वानसा वासनांची हाका ताका. सांगूं नाका खर वानसा वासनाची हाका ताका. उबार वजें आनी घे माथ्यार जड लव म्हाका म्हजें. उबार वजें आनी घे माथ्यार जड लव म्हाका म्हजें. कारुण्य जंय जंय आसता कारुण्य थंय थंय आसता उदक. त्या उदकांत पळयता हांव म्हजी जीण. उदकांत दिसता म्हाका दोळे गायेचे काळे. आकूळ पिकूळ जाल्लें मळब त्या उदकांत रावता पातळत. जिणेचेंच उदक जाता गायेच्या दोळ्यांत. जिणेचेंच उदक जाता गायेच्या दोळ्यांत. गोठ्यांतलें पाडूक हांबेतना, गोठ्यांतलें पाडूक हांबेतना. त्या उदकांत ताणीत राव हें व्होडें उदक आसा तो मेरेन जिणेंत.
ताणीत राव हें व्हडें उदक आसा तो मेरेन जिणेंत, दवर दोळ्यांत सपन एक जागें, एक चंद्र देवून सपनेतना उदकांत. म्हज्यांत आसा गो चंद्र एक, जो पाझरत रावता जिणेंत, तूं ताणटना व्हडें. तुज्यांत आसा गो रात एक, जी दिसता म्हाका उदका भशेन, भरतेर येतना जीण. ताणीत राव हें व्हडें, ताणीत राव हें व्हडें, जिणेंत भरून रावलां उदक, त्या उदकांत हालतात हजार दोळे, त्या उदकांत हालतात हजार दोळे. गाज. गाज घुमटांची, ल्हारांची, उतरांची, गाज जिणेची, श्रंत्रांची, रक्ताची, तालबद्ध, लयबद्ध. घुमटां घुमघुम वाजूं, उसळूं रक्तांत कारंजी. ल्हारां पिसावन उठूं वचूं वारेवन श्रंत्रां. उतरांक अवसर चडूं चडूं जिणेक गाज सुरंगी. गाज उरूं, साज उरूं, आवाज उरूं जिणेंत, सांगाताची गत उरूं. ही गाज श्रंत्रांनी भरून उरूं आनी ही जीण जावन दर्या सारकी अथांग. जितली वता ही गाज रक्तांत मुरून खोल, तितली जिणेची जडसाण जायत रावूं ल्हारा सारकी ल्हव ल्हव. उतरांनी ताल बांदून जियेता हांव तुज्या सांगातान. उतरांनी ताल बांदून जियेता हांव तुज्या सांगातान, आनी जिणूय घुमू घुमटा सारकी घुमघुम. बोलबद्ध, प्रेमबद्ध, घुमघुम घुमघुम घुमघुम. घुमक्क घुमक्क घुमघुम 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 घुमघुम. आनी निमाणे 2 कविता. भंय ह्या विशयाच्योच 2 कविता आसात. भाग 1. हात भाजून घेतल्या उपरांत हातांत हात घेवपाक लेगीत दिसता भंय. हात भाजून घेतल्या उपरांत हातांत हात घेवपाक लेगीत दिसता भंय. भंयाचेच दोंगर आसता फुडें आनी फाटल्यान. मदीं खोल दरी, धारदार कातयेवरी. भंयाचो रंग आसता तांबडो गुंज. भंयाचो रंग आसता काळो किट्ट. हांव पडटा धवो फटफटीत भंयान. भंयूच आसता वेंगावन जिणेची कोरी पाटी. पाटयेर बरयलो भंय आनी पुसलो भुरगेपणांत. पाटयेर बरयलो भंय आनी पुसलो भुरगेपणांत. तरणाटेपणांत भंयाक दाखयलो कोको. आतां जाणटेपणाचे वाटेर ऊंच ऊंच जायत रावल्यार. आतां जाणटेपणाचे वाटेर ऊंच ऊंच जायत रावल्यार दोंगर भंयाचे. नजर पावना इतले ऊंच. आनी खोल दरयेंत मरण पळयत बसला वाट. आपल्या दोनूय हातांनी विळखो घालपाक. आपल्या दोनूय हातांनी विळखो घालपाक. भंय भाग 2. भंयाक झाडाक घट्ट बांदून दवरूंक जाय. भंयाक झाडाक घट्ट बांदून दवरूंक जाय, जो म्हज्या सपनांत येता परत 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 परत. झाडार बसला भंय, जाका एकूय पान ना. झाडार बसला भंय, जाका एकूय पान ना. फकत खांदयो चकचकीत रुप्याच्या कोराच्यो. त्या झाडार बसून धवी साडी न्हेशिल्ली, धवे फुल्ल केंस सोडून बशिल्ली ती थंय कितें करता इतलीं वर्सां. हांव भंय गिळीत आसा. हांव भंय गिळीत आसा सपनांतल्या सपनांत इतलीं वर्सां. पूण भंय उणो जायत ना सपनांतलो. भंयाची ल्हान व्हड वर्तुळां घुंवत आसात म्हजे जिणेंत. आनी जिणूय घुंवत आसा वाटकुळी वाटकुळी भंयगंडान. भंयाक ना पांय आनी भंयगंडाक ना हात. भंयाक ना पांय आनी भंयगंडाक ना हात. भंय मात चलत आसा सरपटत सरपटत म्हज्या सपनांत. म्हाका घट्ट धरून वेटाळें घालीत. म्हाका घुस्मटावन
घामाघूम करीत भयाक ना अंत आणि म्हाका ना सुटका वाट देव बरें करूं.